इलेक्शन जालें तेन्नाच्यान चिंततालो हांव ह्या बानाचेर काजनगुड्डो बानाचेर कितें म्हणून करपाचें. खुबशे विचार येयले, पूण म्हाका दिसता दिपोत्सवा इतको सुंदर इतको कार्यक्रम आनी खंयचोच आसूंक शकना. म्हणून शॉर्ट टायमार म्हणटात तशें आमची टीम सुद्दां इतली स्पिडीन काम केलां तेंच्यांनी. खुबशे कमी कितें कितें पडलां तें आयज आमकां कळोन येयलां, कित्याक फुडल्या वर्सा हेच्याहून बरो जातलो, हेच्याहून सुंदर जातलो. कित्याक जे जे थोडे थोडे गोष्टी कमी पडल्यात ते फुडल्या वर्सा कंप्लीट आनी सक्सेसफुलूय जातले. आनी कितें तरी आमचे विचार आहा तकलेन सरकारा कडल्यान हांगा आनी एक कितें तरी टुरिजम स्पॉटा खातीर कितें तरी हाडपाचें. सो जर एप्रुवल आनी परमिशन गावलें जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा दिवाळेच्या पयलीं ते सक्सेसफूल जातले. ह्यो जेन्ना तयारी चलताली तेन्ना खूब जाण हांव जेन्ना हांगाच्यान पास जातालो तेन्ना कितलेशेच लोक फॅमिलीज जावं भुरगीं जावं सगळी गर्दी पडलेली, सगळी सेल्फीज काडपाक. आनी पासय खंयचें कार्य नाल्यार खंयचे फॉर एक्झाम्पल आमी जेन्ना लढायेक वयता तेन्ना जिखले उपरांत राजाक श्रेय मेळटा, पूण खरें काम करतात ते सेनापती आनी तेच्या सकयले लोक. आनी आमकां सांगपाक बरें, सगळ्यांक बरें दिसलें अरे हे जितान केलें हां, पूण जितान फक्त इन्स्ट्रक्शन्स दिले. काम करपी आहात पळय दीस रात मरण काम करपी ते आमचेच भुरगे आहात. आनी तेतूंतल्यान दोग जाण अशे भुरगे आहात हांवें म्हणजे एक म्हाज्याच वांगडा आसता, पूण इतले त्रास काडून दीस रात एक करून गेले 5-6 दीस ना न्हिदता 24 वरां हांगा रावन ही तयारी सगळी केली आनी हे सक्सेसफुली घडोवन हाडले. तेका लागून तेका हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा की तेच्या खातीर हे सक्सेसफूल जाले. तेचें नांव आहा अंकुश नायक आनी तेका स्टेजीर येवचो तरी. सगळ्यांक जोरदार ताळयो मारपाचे ते. खूप शुभेच्छा. जी जागा निसर्गमय अशी जागा जी निवडलेली असा ती कित्येक वर्षा पहिली एक भाकीत केल्ले गेल्ले की हांगासर एक असे टुरिजम स्पॉट जातलो. हे 10-12 वर्सां पयलीं जेन्ना ह्या बांदाच्या चिखलांतल्यान आमी चलोन येताले आमच्या पाहुण्या कडेन बी तेन्ना सांगलेली ही गोष्ट आयज प्रत्यक्षान अनुभवाक मेळटा. आनी तेचे खरें तेचें काम करपाक आनी तें काम जाल्या उपरांत तेचें अभिनंदन करपाचें जर जालें जायत जाल्यार आयज आमच्या आदरणीय आमदाराचें हांव अभिनंदन करता की तेंच्यांनी ह्या टुरिजमाचे एक वेगळ्या रितीन हांगासर एक सगळें तयार करून दाखयल्लें आसा. आयज ह्या दिवाळीच्या ज्या दिपोत्सवाक हांगासर उपस्थित रावन जे तेंच्यांनी आयज प्रत्येकाक ह्या दिवाळीचो आनंद कसो घेवप, दीप प्रज्वलित करून तेच्या फुडें कशें कार्य व्हरप हें तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा. आनी हें दाखयता आसतना तेंच्यांनी प्रत्येक ह्या व्यासपीठार सुद्दां आमचे जे कलाकार आसात ज्यांच्यांनी कोणी प्रत्येक जाणां आपापल्या तरेन आपली कला हांगा सादर केल्ली आसा. कोणी हांगासर आर्ट दाखयल्ली आसा, कोणी खाद्यपदार्थ केल्ले आसा, कोणी रांगोळी घातलेली आसा. तांकां ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी व्यासपीठ तयार करून दिला खरें तेंचे मनापासून अभिनंदन की तेंच्यांनी असे भरघोस कार्यक्रम तेंच्या कडल्यान घडत आसता. पूण हे एक असे कार्यक्रम अशा म्हणजे निसर्गमय स्थळी जे घडलेले आसा जे जर पळोवंक गेलो जाल्यार आयज दोनूय वाटेन नदीचे उदक आसा आनी तेच्या मदीं आमी हांगासर आयज उपस्थित हो प्रोग्राम करता आसा. खरेंच ही जागा निवडपाकय सुद्दां तेंचे ज्या मनान तेंचे विजन जे आसा ते खरेंच अभिनंदनाक पात्र आसा. हांव तेंच्या ह्या वाटचालीक आनी तेंच्यांनी अशेच प्रोग्राम हांगा फुडें करचे. आयज तेंच्यांनी भुरग्यां खातीरचे प्रोग्राम केले, आतां आणखी एक वयलो गट घेवचो तेंच्यांनी तेंच्या खातीर कितें करचें, सिनियर सिटीजनाक कितें दवरचें आनी अशेच प्रोग्राम करून सगळ्या लोकांक एखाद्या हाडून तेंच्यांनी अशीच वाटचाल आपली फुडें व्हरची. तेंच्या ह्या कार्याक हांव सगळ्यांच्या वतीन हांव शुभेच्छा दिता आनी तेंच्या कडल्यान हांव अभिनंदन करता आमच्या एमएलएचें. खरेंच न्हू आमी पर्रान आमी पळयलां की एज अ बींग अ कॅथलीक सुद्दां तेणी आमच्या हिंदू संस्कृती इतके फुडें व्हरोन दवरलेले आनी तेचे फाटल्यान आख्ख्या गोंयान म्हाका दिसता नंबर 2 आतां आमचो एमएलए आदरणीय एमएलए आहा. खूब बरें दिसता. खूपच म्हणजे ही प्राऊड फील करपाची आख्ख्या गोंयकारांक कशी दिसता. आनी तेंच्यांनी हे जे आमचे ते खाद्यपदार्थाक बी प्रोत्साहीत केले, रांगोळी कॉम्पिटिशन केलां, हे सगळें म्हणटा तशें आमच्या पेडणेकरांक खंय तरी फुडें व्हरपा सारकें एक हें आसा. शब्दां ना ह्या तेंच्या त्या अविस्मरणीय अशा हेका कळ्ळें. खूब बरें दिसता. थँक्यू. आनी अशेंच आसचें.
ही रांगोळी करपाक कितलो टायम लागलो तुका? रांगोळी घालपाक कितलो टायम? रांगोळी घालपाक म्हाका 2 वरां लागली. खंयच्यान शिकले ही रांगोळी घालपाक? आ खंयच्यान शिकले, कोणा कडल्यान? माझे ओन आयडिया घेतलेली Own. आणि थोडी नेटा वचूनच होती पण ओन केला. ओके, येस, थँक्यू.